परिणाम कार्मेल किरणच्या आयच्या यांगटाक सुमी सांग मोगासो येवकार मागता हांव मेल्विरा रॉड्रिगस. मोगाचेनो आयच्या यांगट्यारी एका विशेष व्यक्तीची वळख तुमकां कंदेंक हांव कशी व्हरता. आमची प्राय चिक्के ल्हान जाल्यारी आनी केल्लें साधन व्हरतें जावन आसा. आयले वार दक्षिण कन्नड जिल्हा मट्टाचे केळदी चेन्नम्मा प्रशस्ती हांकां मेळ्ळ्या म्हणूंक आमकां व्हरतो अभिमान भोगता. तर आयच्या ह्या अंगठ्यार तुमच्या सुमेस्त मुखार सदर करूंक खुशी पावता जेस्निया कोरेया. हाय जेस्निया. हाय, कशें आसाय? हुशार. तुम्ही कशी आहात? आमी हुशार आसा. जेस्निया कडेन उलोवणी स्टार्ट करच्या पयलें हाचे विशयान एक धाकटी झळक हांव दिवंक खुशी व्हरता मोगाचे न्हू. हांवें येदोळूच सांगले प्रमाणे आयले वार तांकां केळदी चेन्नम्मा एवॉर्ड फावो जाला. तितले मात न्ही आसता स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया दिल्ली आनी आयोजीत केल्ल्या स्केटिंग कॉम्पिटिशनार तांकां भांगराळे पदकी फावो जाला. राष्ट्रमट्टाच्या स्केटिंग चॅम्पियनशिपांत आनी वर्तें साधन केलां म्हणूंक म्हाका व्हरतो दादोसकाय जाता. 9 पौटी आनी चॅम्पियनशिपांत पार्टिसिपेट करून 12 भांगराळी पदकां आनी 4 रुपयाळी पदकां तांणी आपणायल्यांत. तितले न्ही आसता CBSE बोर्ड आनी चलयल्ल्या साऊथ झोन 2 कर्नाटका, महाराष्ट्र, केरळा, गोवा हांचे मदें चलयल्ल्या स्केटिंग कॉम्पिटिशनार हांकां 6 भांगराळी पदकांय मेळ्ळ्यांत. इतल्यांत न्ही आसता राज्य मट्टार, जिल्हा मट्टार, तालूक मट्टार, इगर्जींत हांगा थंय पुरा कडेन गेल्यार प्रायज हाडून येता खंय ते. सो पयल्यान पयले आमच्या कार्मेल किरण मिडियातान तुका हार्टली कॉंग्रॅच्युलेशन म्हणून हांव खुशी व्हरता जेस्निया. थँक्यू. ओके, आतां आमकां तुजी वळख तुज्या साधना विशीं हांवें मोठवी वळख आमच्या ऑडियन्साक दिली. तुज्या विशयान दिली मोठवी वळख आमच्या ऑडियन्साक दिवी येदगी. म्हजें नांव जेस्निया कोरेया. हांव आतां प्रेझेंटली माउंट कार्मेल सेंट्रल स्कुलांत 9th स्टँडर्डान शिकून आसा. हांव BJ फिरगजीतान. ओके, तुज्या डाडा मम्मी कुटुंबा विशयान दिली मोठवी झळक. डाडाचें नांव जेरोम कोरेया म्हणून. मम्मीचें नांव प्रीता कोरेया. डाडा केमिकल इंजिनियर MRPLांत. मम्मा गव्हर्मेंट स्कुलान टिचर. मागीर म्हाका एक भाव आसा, 2nd इयर इंजिनियरींग करून निट्टेंत. तुका आतां स्केटिंगान मस्त अवॉर्ड्स मेळ्ळ्यात, मस्त मेडल्साय मेळ्ळ्यांत. सो तुका हे स्केटिंगावर इंट्रस्ट खंयच्यान प्रारंभ जालें? फस्ट आमी सुरत कलांत रावून आसली. ते थोडा ते कराटे डान्स पुरा ते क्लास अटेंड करून आसली. मात ते तितले सिरियसली हांव काणकोणांतले वय. मागीर आमी BJ शिफ्ट जाली न्ही. ते दाळा मम्मा आनी डाडे एक फावटी पाटी येवन आसली घरा तानकी. ताका ते दाळा तांणी मंगळा स्टेडियमांत तांणी स्केटिंग करचें पळयलें. ताका मम्मान चिंतलें म्हाका घालया म्हणून वय. ताका घालयलें. फस्ट इल्लें इंट्रस्ट नासल्या बरी आहलें. मस्त बरी. मागीर ते सांगतात न्ही फेलियर्स आर द स्टेपिंग स्टोन टू सक्सेस. तशें पडोवन पुरो कितले घंटे प्रॅक्टीस करून मागीर एक इंट्रस्ट आयलें. मागीर फस्ट म्हजे एक बेळगामांत झोनलांत हांवें पार्टिसिपेट केल्लें CBSE झोनल्स. तातूंत हांव अंडर-10 फस्ट टायम म्हजे एक्सपोजराक गेल्ली एकत. त्या दाळा म्हाका सेमीफायनलांत 3rd आयिल्ली. ते सेमीफायनल म्हळ्यार फस्ट आनी सेकंड मात सेलेक्ट फायनलाक. हांव 3rd आयिल्ली. त्या दाळा मागीर हांव त्या दीस चिंतलें हांवें आनी मुखार फूल सिरियस काणकोणचें आनी खंयी वचोंक आसल्यार मेडल एक काणकोण येवचें म्हणून. थंयच्यान तुजें स्केटिंग प्रारंभ जालें. तर तुका इन्स्पिरेशन डाडा आनी मम्मींत नेंगे. आतां तुका डाडा आनी मम्मी कशें सपोर्ट करना आसा तुज्या स्केटिंग फिल्डार? ते स्केटिंग डायवर्स स्पोर्ट न्ही. ते एवरी इयर नवे इक्विपमेंट काणकोंक आसतात. तांणी मस्त सपोर्ट करतात. लायक थोडे आसतात थोडे पुट्टी जाता न्ही ते मम्मी डाडा सपोर्ट करिना जाल्यार म्हाका मस्त सपोर्ट केला. तांणी ना जाल्यार म्हाका कांय मेळटें ना म्हाका लागता. ओके, स्कुलांतल्यान सपोर्ट कशें येता? आतां ती हांगा कॉम्पिटिशनाक वचोंत आसताय मस्त रजाई काडटाय म्हूण खबर मेळ्ळी म्हाका. कसो आसा स्कुलांतल्यान सपोर्ट तुका? फूल सपोर्ट आमची प्रिंसिपल सिस्टर मेलिसा ती मस्त सपोर्ट करता. खंयी वचोंक आसल्यार रजा पुरा दिता. मागीर म्हाका पोर्शन्स पुरा कवर करूंक ती टिचरीक सांगता. ते दाळा तांणी हेल्प करतात मस्त. तुवें फस्ट कॉम्पिटिशनान पार्टिसिपेट करतना तुका 3rd प्लेस मेळ्ळें. ताचे उपरांत तुवें सिरियसली कान गेली स्केटिंग नेंगे. ओके, ताचे उपरांतली जर्नी तुजी कशी आसली? आतां तूं नॅशनल लेवल प्लेयर. कशी आसली तुजी जर्नी ताच्या उपरांत? ताच्या मागीर ते 2018 मागीर 2019 फस्ट टायम हांवें डिस्ट्रिक्ट खेळिल्लें.
अंडर-9 एज ग्रुपान तेदाळ तांतून डिस्ट्रिक्टान 3 गोल्ड मेळ्ळे. ताच्या मागीर स्टेट मैसूरान जाल्लें तेदाळ हांव आनी मम्मी गेल्लीं फस्ट टायम न्ही आमकां ते एक डिफरंट एक्सपिरियन्स. ताका तेदाळ म्हाका 2 सिल्वर मेळ्ळे. 2 सिल्वरांत मागीर नॅशनल सेलेक्ट जालीं ते विशाखापट्टणमांत आहलें. तेदाळ मम्मीन चिंतलें स्टेटांत 2 सिल्वर मेळ्ळे आनी नॅशनलान मेळात की म्हणून आमी अशें डावट आहलो. ताका आमी मागीर गेलीं न्ही ते फूल डाडा येयल्लो फूल प्रॅक्टीस पुरो केलें. हांव आनी एकलें आहलें ते आमचें फस्ट टायम आमकां येयलें नोवेंथ एक्सपिरियन्स. ताका मागीर ते एक रिंक 1 लॅपान म्हाका गोल्ड मेळ्ळें. ते म्हाका ते एक्सपिरियन्स फस्ट टायम न्ही मुजे नॅशनल मेडल मेळचें. मागीर ते विन जाल्ले मागीर मेडलिस्ट्सांक ते रिंकाच्या भितर कर्नाटका फ्लॅग काणकोन एक रावंड घालूंक आसता. ते मुजे एक प्रावड फिलींग ते चिंतून. मागीर 2019 मागीर 2020 कोवीड आयलें न्ही मागीर फूल शट जालें. आमी फूल मुस्त ब्रेक कान गेले फूल वेट पुरो गेन जाल्लें. 2021 जानेवारीन कुमगार पुरो आहलो ताका प्रॅक्टिसांक तितलें वचोंक जावना. मार्चांत केदाळ की स्टेट लेवल आहलें तेदाळ हांव अंडर-11 एंट्री इयर ल्हान पुरांच्या की ल्हान दिसोन आहलीं हांव. तातूंत एक 1 लॅपान ब्रॉन्ज मेळ्ळें. त्या इयर हांव नॅशनलाक सेलेक्ट जावना. त्याच वर्सा डिसेंबरांत आमकां स्टेट लेवल आहलें बँगलोरांत. म्हाका तातूंत 2 गोल्ड 1 सिल्वर मेळ्ळें. मागीर नॅशनलाक डेल्लींत आहलें डाडा येयल्लो. मागीर तातूंत रोड 1 लॅपांत 1 गोल्ड मेळ्ळें. मागीर तेन्तान म्हाका कॉन्फिडन्स गेन जालें. मागीर नेक्स्ट इयर तान मागीर पुरा नॅशनल्साक गेलें हांव ह्या इयर मसूर. पूरा नॅशनल्सा वचून एवरी टायम ते मेडल विन जावन आयला न्ही हिंगी. ओके आतां नेक्स्ट क्वेश्चन मुजे तुका आतां घरा प्रेशर करना न्ही जसं तुवें शिकाचे बरे मार्क्स हाडिचे म्हणून तूं कशें बॅलन्स करताय तुजे स्टडीज आनी स्पोर्ट्स करियर? फस्ट प्रिंसिपलाचे सपोर्ट आसा फुल्ल. टीचर पुरो मस्त हेल्प करतात. वय मम्मा आनी डाडा सांगतात दोनी बॅलन्स करीचे. तशें शिकोवंक बरी आसा हांव तशें. मागीर ट्युशनाक येता ते बॅलन्स जाता ते कशें करून. मागीर सकाळी सांजेर प्रॅक्टीस आसता ते इल्लें मोदें टायम आसतना इल्लें शिकचें मागीर काय करूंक जायना शिकाचें. वय शिकाचें न्ही फुडारा खातीर आमी शिकाचें. ओके नेक्स्ट आतां स्केटींग वचत जाल्यार सर्टेन क्रायटेरिया आसतात न्ही इतलेंच वेट आसाचे डायट अशें तसाचे ते कशें फॉलो करताय तूं? ब्रेकफास्ट ते पुरो सेम आसचें. इल्लें ते स्वीट्स कोल्ड ड्रिंक्स डेजर्ट्स ते पुरो खावंक ना. ते इल्लें कंट्रोल करीचे. ते सीजन अशें कॉम्पिटिशन लागीं आसतना मागीर खालें खाया कन्नी काय सांगिनात. ते आमी तितलें प्रॅक्टीस करता न्ही एक दीस 2 सेशन आसतात. सकाळी 2 घंटे सांजेर 3-4 घंटे आसता. ते पुरो बर्न जातात कॅलरीज. तुजो कोच कोण कोचा विशयान दिलें सांगीत गी? म्हजो कोच मोहन सर आनी रामानंद सर. तांणी मुस्त जाणांक ऑलरेडी तांणी कोचिंग दिवना. आतां हाय फ्लाय स्केटींग क्लब म्हणून आमचें हांगा अशोकनगर फ्रांसीस डोरी स्केट सिटी म्हणून आमच्या क्लबांत मुस्त जाण आहात ऑलरेडी लायक एशियन गेम्साक गेल्ली चायनांत पळय एक आयस स्केटींग आहलें. तांणी मस्त सपोर्ट करता. तांचे स्केड्यूल कितलेंय बिजी आसून दी तांणी सकाळी येवन आमकां प्रॅक्टीस दितात. तांचे मस्त सपोर्ट आहा. तांणी मस्त मोटिवेशन दितात. आतां नॅशनल लेवलार तुका मेडल्स मेळ्ळ्यांत वॉट्स नेक्स्ट? आतां आसा इंटरनॅशनल वचपाचें म्हणून म्हजें एक ड्रीम आहा म्हाका इंडियाक एक पुटी रेप्रेझेंट करूंक म्हणून. तें आतां फुलफील जायचें आनी आमच्या आतां सद्याक आमच्या एज ग्रुपाक इंटरनॅशनल ना. आतां एक 15-16 पावतना इंटरनॅशनल आसता. इंडियाक रेप्रेझेंट करीजे म्हणून तुजी आशा आसा. तुका बाळकाचे आशिर्वाद मागता तुजी आशा पुरो सफळ जावन दी म्हणून आशा येता. आतां मस्त जाणां भुरगीं ह्या स्केटींग फिल्डार मुखार येवचें म्हणून आशा आसता तांकां तुजी मेसेज कितें? पळय फस्टच हें रिजल्ट्स येजे म्हणून ना. ते करून येवचें. हांव आतां ऑलमोस्ट 10 years जाता स्केट करूना. म्हाका मोदें लागता सोड्या म्हणून बट ते लव फॉर द स्पोर्ट आसता न्ही ते बट यू डोंट गेट टायर्ड ऑफ इट. म्हाका ते स्केटींग म्हणजे व्हेरी डायवर्स स्पोर्ट. ते मस्त पुरो जाता तातूंत मस्त इंजरीज ते हें पुरो आसता. मात डेडिकेशन विल पावर पर्सिवियरन्स वय दॅट्स ऑल यू नीड. मगचनो आमचे सवय आसा जेस्नी असो डाडा मानेस्त जेरोम जे कितें जेस्नियान साधन केलां का पुरा कारण उत्तम मानेस्त. सर कशें आसा तुमी? हांव बरो आसा. दुवेचें साधन पळयतना कितें भोगता तुमकां? मस्त खुशी जाता. हर एक कॉम्पिटिशनांत ते मेडल्स हाडता. ताच्या इस्कालाक पिरगजेक जिल्ल्याक राज्याक आनी
राष्ट्राक तें नांव हाडना आसा. आमच्या समुदायाकी वरती शबासकेची खोबार म्हणून सांगून कशी व्हरता नेंगी. आता तुमचो सपोर्ट कसो आसा तुमच्या दुवेक? आमचो सपोर्ट ताका भरपूर आसा. हर एक विशयान ती आमी ताच्या फाटल्यानच आसता. पुरा हर एक कॉम्पिटिशनाक आमी ताचे वांटो वचचें पडटा. हर एका विशयान ती आमी ताचे वांटो आसा. आता फर्स्ट टाइम ताका नॅशनल लेवलार गोल्ड मेडल मेळटाना कसो आसलो तुमचो अनुभव तो अनुभव दुसरोच. फस्ट टायम ताणें अचीव केल्लें. आमकां मस्त खोशी जाली. ओके. आता नेक्स्ट खंय आपूण उरचें म्हणून चिंतला तुमी दुवेक? ताचें प्लॅन आसा इंटरनॅशनल लेवलार वचचें म्हणून? वय तें अबव 17 इयर्स जाताना ताका इंटरनॅशनलाक वचून आपूण व्हरचें म्हणून आसा. सद्याक ताका आतां नेक्स्ट विशाखापट्टणमांत नॅशनल आसा. ताका तें तयार करना. तर तुमची आमच्या ऑडियन्साक मेसेज कितें? तुमच्या भुरग्यांक तुमी तांकां खंयच्यान चड इंट्रस्ट आसा ताका धाडा. तांकां भुरग्यांक तातूंत घाल्ल्या उपरांत मात्र तांचें पोटेन्शियल कळटा. नाजाल्यार आमकां अशें तांचें नॉर्मल तांचें कळना. खंयच्यान इंट्रस्ट आसा ताका धाडिजे तुमी. थँक्यू सर. देव बरें करूं तुमकां. काले बूक वो ते मुझे पूरा अचीवमेंट्साचे पूरा एक खुटसून एक कंपायलेशन केला तातूंत. मग चेनो हांगासर तुमी पळयते आसात अंतू एक 300-400 पेपर आसात आनी अंतू जेस्नियान केल्लें साधन दाखल केलात आनी ह्या बुकार एका डॉक्युमेंटा मुखांत्र पळयतात तुमी हांगा. नॅशनल लेवल जावंक पुरो, स्टेट लेवल जावंक पुरो, बाळपणांतावन ताची जर्नी खंय पुरो ताका अवॉर्ड्स मेळ्ळ्यात, कितले प्रायजीस मेळ्ळ्यात, खंयच्या न्यूज पेपरांनी ते दाखल जालां पुरा हांगासर तांणी पेपर कटिंग्स दवरल्यात. हे कितल्या वर्साच्या प्रायर? हे फर्स्ट नॅशनल हांव सांगिल्लें न्हू. ओके ओके. हांगासर तुमी पळयतात आयले वार ह्या भुरग्याक खेळा क्षेत्रांत जिल्हा मट्टाचें केळदी चेन्नम्मा अवॉर्डी फावो जाला. ताचे दाखले हांगासर आसात मोगाच्यान. तर मोगाच्यानो कसो जालो आयज सांगतो आमच्या जिस्नीय कोरियाची साधनाची जिनी आयकून तुमकां कितें भोगलें तें आमकां कमेंट सेक्शनार तिळसिया. परत मेळया आनी एका साधक असो तवळ मुसर पळयत रावा कार्मेल किरण मिडिया.